नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जीएमआर कंपनीक डिसेंबरा मेरेन येणावळ सूट दिवपाची सरकाराची तयारी। गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। ऑक्टोबर 2024 मेरेन सुरू करतले 3-4 खंड ब्लॉक। हेर खंड ब्लॉकांची पावणी फुडल्या वर्सा शिरगांवच्या लयराई देवळाचो वाठार लिजांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी। सांतिनेज वाठारांत 75% काम पुराय। पणजेंतली चडशी कामां पुराय। स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर वेळ वाडोवचो म्हूण करतले मागणी। स्मार्ट सिटी न्यायालयान सादर केलो अहवाल। फोंड्या क्रेनीन मोटरसायकल पायलटाक चिड्डिलो। पायलटाक आगताक आयले मरण। क्रेन चलोवप्याक पुलिशेन केली अटक। स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराक केंद्राचो आशीर्वाद। काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कवटणकराचो आरोप। स्मार्ट सिटीच्या कामावेल्यान सरकाराचेर फारपी। पाट्यार उबारतले फूड आनी एंटरटेनमेंट झोन। 92 विक्रेत्यांक घेतले आस्पावन। पणजे महानगरपालिकेचो प्रस्ताव। आता खबरो विस्तारांत। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण राजधानी पणजेन सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो अहवाल इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या मुखेल सरवेवस्थापक एदुर्गाद परेरा हाणें उच्च न्यायालया कडेन सादर केलो। पणजेंतले 3.5 किलोमिटराचें काम पुराय जालां, जाल्यार सांतिनेज 75% काम पुराय जालां, जाल्यार 150 मिटराचें ताडमाट ते धाकट्या पुला मेरेनचें काम अजून चालू आसा। चालू आशिल्लीं कामां पुराय करपा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो हे खातीर स्मार्ट सिटीचे अधिकारी बुधवारा अर्ज सादर करतले। हे विशींची फुडली सुनावणी 18 तारखेर जातली। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम कशें चल्लां हें सगळ्यांकूच तुमकां खबर आसा। हायकोर्टान पेटिशन्स फायल्स केल्ली आनी एप्रील म्हयन्यान हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो की स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा ह्या कामाचो अहवाल सादर करचो। हायकोर्टान कितलें काम जालां कितलें उरलां कामाचो अहवाल पणजे शहराचो सादर करचो अशें सांगलेलें आनी तेचेर आयज अहवाल जो आहा तो सादर केल्लो गेल्लो। स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल्स जे आसा एदुर्गाद परेरा हेणेन हो जो अहवाल आहा तो सादर केलो। तितून अशें म्हटलां की जे 3.5 किलोमिटरचो रस्तो जो आसा पणजे शहरांत मध्यवर्ती भागात जो 3.5 किलोमिटरचो रस्तो आसा तो पुराय जाल्लो आसा आनी दुसरो म्हत्वाचो जो रस्तो आसलो सांतिनेज हांगाचो जो रस्तो आसलो त्या रस्त्याचें कामूय 75% कंप्लीट जाल्लेलें आसा आनी काकुलो मॉल ते टोंका ब्रिज हो जो 150 मिटरचो जो रस्तो आसा तितलोच रस्तो आसा जो करपाचो उरलेलो आसा आनी बाकीचो सगळो रस्तो जाल्लो आसा। सो 25% जे तें काम उरल्या म्हणजे 75% काम जाल्लेलें आसा त्या रस्त्याचें अशें अहवालान म्हटलेलें आसा। आनी अशी म्हायती मेळटा की जे ऑफिशियल आसा ते फाल्यां परत हायकोर्टा कडेन कांय टायम मागतलो जे उरलेली कामां जी आसा रस्त्याची जी आसूं आनी कितें स्मार्ट सिटी थोडीफार कामां उरला त्या खातीर एक्स्ट्रा टायम मागपाक ताणें फाल्यां परत हायकोर्टान ते उलयतले अशी आमकां म्हायती मेळटा सुत्रा कडसून। आनी हेच्या जो निकाल जो आसा आयज जे अहवाल सादर केले तेचेर सुद्दां आनी फाल्यां जे पेटिशन फायल करतले ऑफिशियल तेचेर सुद्दां जो निकाल जो आसा तिची फुडली तारीख जी आसा ती 18 तारीख म्हणजे येता जो मंगळार 18 जून ही तारीख हायकोर्टान दिल्ली आसा। ह्या 18 जुनाक कितें जातलें स्मार्ट सिटीचा जो अहवाल दिला तेचेर कितें त्या सुनावणेचेर कितें निकाल जो आसा किंवा जो कितें आदेश आसतलो जो हायकोर्ट कितें सांगतलो हे 18 तारखेक कळटलें आनी तो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात। पळयत रावत तुमी गोमंतक टीव्ही। फोंड्या कदंबा बस स्टँडाचेर एका भिरांकूळ अपघातान एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटरसायकल पायलट क्रेनीच्या पोंदा आयिल्ल्यान त्या पायलटाक जाग्यारूच मरण आयलें। ह्या संदर्भात रणजीत कुमार नागेंद्र प्रसाद ह्या बिहारच्या 20 वर्सां पिरायेच्या क्रेन चालकाक फोंड्या पुलिसांनी अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। सकाळी फुडें आमचो एक फ्रेंड हांगा एक्सिडेंट जालो म्हणून पळयत जाल्यार हांगसर काम चालू आसा हेजे आमच्या रोडाचे रस्त्याच्या सायडीक हें करता आमचे कंपाउंड वॉल करता तेन्ना पळयत जाल्यार ती वाट पळयत जाल्यार हो म्हाका दिसता ड्रायव्हर कोण आशिल्लो तो खबर ना। ड्रायव्हर थोडे म्हणटा हांगसरले तो कोण ड्रायव्हरूच तो कोण पिवन चलयतालो आनी तेका बाबड्याक थंय पायलट तो हांगसर वर्सां कितले वर्सां जाली भाडे मारता
तेन्ना ताका पळयना आनी पळोवना हेका 1 2 5 6 10 मिटर ओडून येयला म्हणजे कितें कशें गाडी चलयता आनी कितें कॉन्ट्रॅक्टरा भितर हांगा कितें कामगार करता म्हणटा ते हांगा पडूच ना म्हणटा सुपरवायझर कांय ना कसलें काम करता सुपरवायझर नासतना इतली व्हडली तेका जबाबदार कोण? नमस्कार. सध्या मी असा फोण्या कदंबा बस स्थानकाचेर KTC बस स्टँडाचेर जंय आज सकाळी 9:15 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो. हांगा एके वटेन रस्त्याचे हायवेचें काम चालू आसा आनी थंयचो एक क्रेन ऑपरेटर जो फार्मागुडी वयल्यान हांगा बस स्टँडार येतालो तेणें हांगा रावपी एका मोटरसायकल पायलटाक क्रेनीपोनात चिड्डिल्लो आसा. तर तेका आगताक मरण आयिल्लें आसा. ताची डेड बॉडी सध्या मडगांवच्या SPCO हॉस्पिटलांत उत्तरीय तपासणी खातीर धाडिल्ली आसा. मजगती बोवाळ असो संशयीत दुबावीत जो आसा क्रेन चालक तेका पुलिसांनी ताब्यात घेतला. मजगती हांगा अशी घडणूक घडल्या की हो बस स्टँड जो आसा हाचेर बसी प्रायवेट जावं कदंबा बसी कमी येता आनी लोकांची खाजगी वाहनां हांगा चड आसतात. चडसो कामगार वर्ग आपल्यो दुचाक्यो जावं 4 चाक्यो हांगा बस स्टँडार दवरता आनी कंपनीच्या गाडयांचेर आपल्या कंपनीन कामाक वता. त्या खातीर हांगा सदांच गाडयांची वर्दळ आसता. बस स्टँड म्हणटकीर थंय फक्त गाडयांची बसींची वर्दळ आसपाक जाय, प्रवाशांची वर्दळ आसपाक जाय. पूण हांगा मोटरसायकल, कार आनी बाकीच्यो हेर खाजगी गाडयो चड भोंवतात. हेचेर खंय तरी आटाप येवंक जाय अशी थळाव्यांची मागणी आसा. फोंडे पुलीस घडणुकेच्या सुवातेचेर पावल्यात. ट्रेन चालकाची फुडली चवकशी चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराक केंद्राचो आशिर्वाद आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. गोवा फॉरवर्डा उपरांत आतां काँग्रेसीनूय स्मार्ट सिटीच्या विशयावेल्यान सरकाराक उजरावन काडले. मुख्य सचिवा सयत जायते जाण स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारान घुस्पिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान केलो. स्मार्ट सिटीन सबंद पणजे खणली. आमी सबंद स्मार्ट सिटीचो घोटाळो खणून काडटले. गोवा फॉरवर्डा उपरांत आतां काँग्रेसीन स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारात केंद्र सरकाराचो आशिर्वाद आसले शिवाय हे जावपाक शकना अशें काँग्रेस म्हणटा. स्मार्ट सिटीच्या बाबत कामाची ऑडिट वा कसलीच चवकशी केले बगर केंद्रांतल्यान अतिरिक्त कर लेगीत येता होवूय एक चिंतेचोच विशय अशें काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचें म्हणणें. फाटीं आडवेळ्या पावसात पणजेन उदक भरले तेन्ना फुडारात पणजे बुडटलीच आनी 31 मेच्या पयलीं कांय स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जावचें ना हे काँग्रेसीचे भाकीत खरें थारले अशें काँग्रेस म्हणटा. की स्मार्ट सिटी जेन्ना BJPचे हेड ऑफिसा फुडल्यान उदक भरून थंय कॉलेप्स जाल्लें कन्स्ट्रक्शन आनी जाग्याचेर उदक भरलेलें आनी टोटल मेस दिसलेलें तेन्नाच सांगलेलें आमी की स्मार्ट सिटी पावसान बुडटली म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान आश्वासन दिल्लें की 31 मे म्हणल्यार कामां कंप्लीट जातलीं. आमी तेंय तेन्ना लोकांक सांगलेलें की 31 मे पर्यंत कशींच कामां कंप्लीट जावपाची ना. आनी 5:30 पळय हांगा गोंयचे लोकल पासून सेंटराचे लोक सगळे इन्वॉल्ड आसा. करप्शन इंडिव्हिज्युअली जायना. करप्शन हें आयसोलेटेड कंडिशनान जायना. पूण डेफिनेटली सेंट्रल BJP गव्हर्मेंटाचो हाचेर आशिर्वाद आसतलो भ्रष्टाचार करपाक. ना जाल्यार हांगा इतलो भ्रष्टाचार चालू आसतना जर आनी ताका तें ऑडिट करनासतना आनी सपोज हांचेर एक्शन घेनासतना जर एडिशनल फंड येता जाल्यार आनी हरशीं जर परिस्थितीन आमी खूश जावपाक जाय आसलें. आमच्या राज्याक पयशे येयले म्हणून. पूण हांगा इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. ही स्मार्ट सिटी म्हणटा तो म्हाका दिसता गोंयचे रिसंट हिस्ट्रींतलो सगळ्यान व्हडलो घोटाळो आसतलो. मुख्य सचिव हो इमॅजिन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटाचो हेड. तरीकूय स्मार्ट सिटी खाला अशा बाबत दर्जाचें काम जाता आसत जाल्यार हातूंत खूब जाण भागीदार आसात आनी हो एक व्हड भ्रष्टाचार असो आरोप काँग्रेसीन केला. रस्ते केले, व्हांवून गेले, गटारांक घातिल्ले कॉन्क्रीट कोसळ्ळे. स्मार्ट सिटी ही स्टुपीड लोकांची संकल्पना. हातूंत स्मार्ट अशें कांयच ना अशी टिका काँग्रेसीन केल्या. जाय आसली इन्क्वायरी पणजे बुडटकूच इन्क्वायरी करपाची न्हय. इन्क्वायरी जावन मनसून येवचे पयलीं ही कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसली. लॉजिकूच समजना न्हय. एक सिमिलर कॉन्ट्रॅक्टर तो जून म्हयनो जो मनसून सुरू जाता ताजो अजून 15 दीस सुद्दां जावना. 2च दीस पावस पडला आनी ही परिस्थिती म्हणल्यार तुमी इमॅजिन करा. 3-4 म्हयने गोंयांत पावस पडटा ते एंड ऑफ मनसून पर्यंत कितें परिस्थिती जातली. आमी डे 1च्यान सांगताले हातूंत मोठ्या प्रमाणान करप्शन जालां. सरप्रायझिंगली चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी हातूंत तांच्यांनी इंटरव्यून करपाची गरज आसली. जी इमेजीन स्मार्ट सिटी तेंची डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आसा ताजो चीफ सेक्रेटरी इज अ हेड. अशी परिस्थिती आसून सुद्दां जर असले क्वॉलिटीचें काम जाता जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत खूब जाण इन्वॉल्ड आसा. हो मोठ्या प्रमाणाचो भ्रष्टाचार आसा. 1000 कोटी इन्वॉल्ड आसा. म्हाका दिसता 500-550 कोटी हांच्यांनी खाल्ल्या म्हणून हें सब स्टँडर्ड काम जालां. आमी तांच्यांनी स्मार्ट सिटीन सबंद पणजे खणून दवरलेली. आमी स्मार्ट सिटीची जी कामां केल्या आनी हो जो घोटाळो केला तो सबंद घोटाळो खणून काडटले. ब्युरो रिपोर्ट
गोमंतक टीव्ही. पणजी महानगरपालिकेन फूड आनी एंटरटेनमेंट झोन उबारपाचो प्रस्ताव मांडलो. पाट्यार जावपी ह्या फूड आनी एंटरटेनमेंट झोनान 92 विक्रेत्यांक आस्पावून घेतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरातान दिल्या. मोगारा विक्रेत्यां वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत महापौर उलयतालो. As you all know, we have a lot of street vendors that we need to accommodate. So in addition to that also, we want to accommodate this street clean food hub also. That's been mandated by our Honorable Prime Minister. So Goa does not have one as of yet. So now that was part of our discussion. We wanted to set up like an entertainment zone also in the city, which we are lacking. As everyone knows, nothing happens in Panjim in the night. This place is entirely dead. Everyone has to go outside Panjim for any sort of entertainment. So we were hoping to get something like in zone done in Pato, where you would have vendors, you would have entertainment, where you would have different people from Panjim basically that would get to benefit, shopkeepers, restaurants. And we were hoping to do that area now because it doesn't really bother anyone. There are no residents that are staying in the area. It can cater to a lot of people. People of Panjim will benefit, people of Goa will also benefit. That was part of a thing. Another thing was a ban on single-use plastics also. Now Panjim is trying for this 7-star Water Plus rating. So that is basically the highest rating that the country has. There are only 2-3 cities in India that have that rating. So Panjim is trying that, and part of this we have certain commitments also. One is a ban on single-use plastics, on sanitary waste, on a lot of other stuff also. So those are the basics of our discussion yesterday. Any vending zones have been identified? So now today we've discussed with the vendors. They've given us a list. For example, there's something, National Theatre was one of them, then Joggers Park, different areas. So we will have to send this to the collector, and the collector will have to notify that area. No, so that is what I'm saying now. So even if we notify an area, we'll have to check and see how many vendors we can accommodate. Now certain areas we'll be able to accommodate 10, 15. Some will only be able to accommodate 2 or 3. But the problem is to spread them out evenly throughout the city, so it won't cause a traffic jam in one single area. See, as of now, Pato is the only place that we can accommodate sort of a lot of people also. But as the cart stand, see, my thing now is to basically fit the existing vendors that we have. So we'll have to create that many zones. So like I said, it won't be 10 people in one zone. Some places will be 2 people or 3 people or 4 people, something like that. So depending on how many people we have, we'll have to try and accommodate the majority of them. See, as of now, on the prior list there are around 92, but those are also the ice cream guys, plus fruit vendors, plus all of that. So I'm talking mostly about the Belpuri guys and the Rasamala guys and the people serving food. So now why we want to do the clean street food hub thing is also we want to bring them under a standardized set of rules. For example, safety should be a major aspect of it. Cleanliness should be a major thing. We shouldn't basically cause any chaos to the people in the surrounding areas. So everyone should know that whenever they come to eat in Panjim at one of our girders, it's going to be a safe experience and nobody's going to fall sick. So those are basically the kind of rules that we're trying to bring them under. One thing we've asked them also is to redesign their carts. We will provide them with a design. But as of now, as it stands, the carts are extremely old. And they don't really match the standards of something that we want to try and do also as a city. गोय सरकाराक GMR कंपनी कडल्यान येणावळ येवपाची आशिल्ली. ताका आतां डिसेंबर मेरेन येणावळ सूट दिवपाची सरकाराची तयारी आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला. सरकाराच्या ह्या विचाराचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें निशेध केलो. कॅबिनेट नोट तयार केल्या ती सुद्दां थर्ड पार्टीन सवलत कबलात लेगीत अशा मुजतवाडीक परवानगी दिना अशें विजयाचें म्हणणें. GMR एअरपोर्ट म्हणटा तो सरकारी जावंय जाल्लो आहा. आतां हें कित्या खातीर म्हणटा हांव, हो एअरपोर्ट कंप्लीट करपाक आनी पयलीं 3,500 कोटी मोडटा म्हणिल्ले ते तांणी मोडले 1,900 कोटीच, म्हळ्यार 1,600 कोटी कमी मोडून पसून सरकारान तांकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली सिटी सायड डेव्हलपमेंट. ताजे मागीर आतां 37% जे सरकाराक मेळूंक जाय रेव्हेन्यू एवरी मंथ फ्रॉम मे 2024 तेन्नाच्यान आतां सरकार एक प्रपोजल कॅबिनेटान मूव करपाचो आहा म्हणून आमकां रिलायबल सोर्सीस सांगतात की हे जे सरकाराक पयशे येवपाक जाय सरकार म्हणटा आपल्याक नाका टील डिसेंबर दे आर विलिंग टू वेव इट ऑफ. म्हयन्याक एक मिनिमम 40 कोटी म्हळ्यार बेसिकली जर पळयतले जाल्यार सरकाराक 18 कोटी म्हयन्याक येवंक जाय. हे 18 इंटू डिसेंबर मेरेन म्हळ्यार जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 7 महिने. हे 7 महिन्याचे 18 कोटी पर मंथ सरकार वेव ऑफ करपाक सोदता अप टू मार्च 2025. म्हळ्यार सरकाराक पयशे जोडपाक कित्याक नाका हो प्रश्न म्हाका पडटा. ना जाल्यार बारीक मनशाक तुमी इलेक्ट्रिसिटी फारीक केली ना, उदक
उदकाचें बिल फारीक केन्ना म्हण तांचे डिस्कनेक्ट करतात तुमी. हांगा तो मनीस जोडटा. GMR म्हणटा तो एक फुल्ली ऑपरेशनल एअरपोर्ट. तुमी मोपा बंद उडोवन तांकां वयर काडूंक सोदतात. तांचे फुडें एस्टिमेशन आहा एज पर रिपोर्ट्स वीच आर देर इन पब्लीक डोमेन. एस्टिमेशन अशें आहा की 2028 मेरेन 95% इंटरनॅशनल ट्रॅफिक विल बी फ्रॉम मोपा. सो हाजो इतलो तुमी ताका फेवर करतात. आतां आशिल्लो एअरपोर्ट तुमी बंद उडोवंक सोदतात आनी थंय जी जोड जाता ती जोड सरकाराच्या वाट्याक जी पयशे येवपाचे आशिल्ले ते सरकाराक नाका. सरकार म्हणटा नाका तुकाच दवर. सो हें कितें देणें घेणें आसा आनी कित्या खातीर इतले म्हळ्यार किड ग्लव्जान तांकां ट्रीट करतात. इतले तुमी सामके ताचे खातीर लिनियंट कित्याक वागतात तें म्हाका दिसता कळपाक व्हडलें कुस्तार न्ही. सगळ्यांक कळटलें आतां कितें जालें कितें कोणाक फायदो आहा म्हणून. आनी हें जर अशें सरकार करीत गेलें आपल्याक ब्रूट मेजॉरिटी आहा म्हणून मेजॉरिटीचे दादागिरीत जाल्यार वी वील हॅव टू मूव द PMO ऑर मे बी इवन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बाबा हें हेराफेरी चल्ल्या. आनी हांव मागतां चड करून सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियलांक उगीच कितेंय नोटी घालनाकात. लास्टाक तुमकां बुजतले. तुमी रिटायर जावन तुमकां विजिलन्सान येवचें पडटलें. ताडमाड देवळा कडलो वाठार 21 जूना पयलीं दुरुस्त करपाची मागणी भाजपाची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष शीतल नायकान केल्या. वडा पुनव लागीं पाविल्ल्यान हें काम जाता तितले बेगीन करचें अशें तिचें म्हणणें. वडा पुनवे दिसा वडाची पुजा करपा खातीर मोठ्या संख्येन बायलां हांगा एकठांय येतात. ह्या दिसा तांची गैरसोय जावची न्हू म्हण हो बेगींतल्या बेगीन दुरुस्त करचो अशें तिचें म्हणणें. की 21 तारखेक जी वडाची पुनव आसा ताच्या पयलीं हें काम बरे भशेन म्हणजे करपाक जाय म्हणून न्ही. आतां आमी पळयतात की हें सामकें काम जें जाल्लें खूब सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा तशें न्ही. पूण आमकां सगळ्या बायलांची लायफ रिस्कान घालनासतना प्रॉपर वेवस्थीत काम जावचें आनी 21 तारीख पर्यंत हें काम कंप्लीट जावचें. दुसरें आमी काल हांगा पळयल्लें की देवळाच्या दारानच एक सिवरेज चेंबर आशिल्लो. आमी खुबदां अशें पळयतात की पावसान जेन्ना पावसाचें बरो पावस येता उदक पावसाच्या सिवरेज चेंबरान वता वा सिवरेज चेंबर ओवरफ्लो जाता. समजा हें अशें ओवरफ्लो फुडें जालें देवाच्या दारान सगळी घाण जातली. सो ह्या माध्यमांतल्यान हांव आनीक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की हें सिवरेज चेंबर मातशें फुडें व्हरचें. तें आमी सिवरेज चेंबराच्या वा डेवलॉपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना पूण जें डेवलॉपमेंट जाता प्रॉपर प्लॅन करून जावचें. आनी जे आमी लोकांक पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता थंय ताजे क्वॉलिटी कडेन थंयच कॉम्प्रोमायज असो करचो न्ही. हें आमचे कडल्यान आमच्या सगळ्यां कडल्यान एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा. मिरगाचो पावस सक्रिय जाल्ल्यान शेतकाऱ्यांनी शेतां रोवपाक सुरवात केल्या. दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांत आतां नांगरणीच्या कामाक शेतकाऱ्यांनी नेट धरला. दुसरे वटेन पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकरी चिंतेंत आसात. आयज आमी आसा हांगासर मये हळदणवाडी मुळाक खाजन ह्या शेतान आनी हाल्लीच आतां पावस वर्सा सारको टायमार सुरू जाला आनी शेताची कामां जी आसा ती नांगरणी आतां सुरू जाल्या. थोड्या जर पावस वेळेर सारको वेवस्थीत पडलो जाल्यार एक 8 दिसांनी तरवो बी ही कामां सुरू जातली. बिचोलेंतल्यान आमी लास्ट इयरचे आमचे खरीफान 550 समथींग एरिया आशिल्ली. सो आतां आमी न्यू एरिया आमी डेव्हलप पिळगांवची पडीक शेतां आशिल्ली ती आमची लागवडी खाली येता. तशेंच साळ मेणकुरा गांवांनी आमची बरीचशी भात शेती जाता. सो एक सादारणशे 570 हेक्टर सुमार आमचे मिरगाचो पावस वेळार सुरू जाल्लो आसा. मिरगाचो पावस वेळार सुरू जाल्ल्यान शेतकरी मातशे खोशी आसात. फाटल्या 2 दिसां पयलीं पडिल्ल्या दमदार पावसाक लागून वेगवेगळ्या भागांत आतां शेतकरी शेतात देविल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. दिवचल तालुक्यांतल्या मये पिळगांव आनी हेर वाठारांत शेतकऱ्यांनी मशागतीची म्हळ्यार नांगरणीची कामां हातांत घेतिल्लीं आसा. 2 दिसां पयलीं दमदार पावस पडलो तरी कालच्यान मातसो पावस कमी जाल्ल्यान शेतकरी मातशे हुस्क्यात आसा. नेटाचो पावस पडलो जाल्यार नांगरणी आनी हेर मशागतीची कामां करपाक मजत जातली अशें शेतकारांक दिसता. परत एक फावट दमदार पावस पडचो आनी शेताची कामां नेटान सुरू करपाक मजत जावची अशें शेतकाऱ्यांक दिसता.
आता पळोवचें पडटलें पावस परत दमदार सुरवात करता काय परत गडी मारता ते मात शेतकरी आपल्या कामान सध्या व्यस्त आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हालींच जाल्ल्या नीट 2024च्या परीक्षेन घोळ जाल्ल्यान NSUIन आनी नीट परीक्षा दिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी मंगळारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. नीटची परीक्षा परतून घेवपाची तांणी मागणी केली. तशेंच NSUIन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी खासदार श्रीपाद नायक हांकां ह्या प्रकरणान हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांक न्याय दिवपा खातीर पत्र बरयलां. Student Virodi! Narendra Modi! Narendra Modi! We want justice! We want justice! We want justice! Scored 600 in my NEET exam, and when we went to the DTE center, they said that there is a 50-50 chance you might get or you might not get. So what am I supposed to do if I don't get the seat? I will have to take a drop. I'll have to do something else. If I take a drop, I know that the cutoff is not going to decrease. It will obviously increase. So we want a re-evaluation of the NEET exam. The NEET exam conduct in this year 2024. ही NEET exam जी जाला तितून खूप इरेग्युलरिटीज असले. ज्या दिसा NEET exam जाली त्या दिसा सुद्धा खूपशा स्टुडंट्सांनी खूपशे ऑर्गनायझेशन खूपशे न्यूज चॅनल जे इंडिपेंडंट न्यूज चॅनल्स आसा जे मेनस्ट्रीम चॅनल्स आसा तेंचे तर काम बंदूच जाल्ले आसा. स्टुडंट रिलेटेड नाल्यार जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आसा जे आमच्या कंट्रीन ते रेज करपाचे ते फालतूगिरी कितें आपले करीत बसलेले आसता दिसभर. सो जे इंडिपेंडंट न्यूज चॅनल्स आसा जशे तुमी आयज हांगा उपस्थित जाल्ले आसा तशेंच खुबशे मिडिया चॅनल्स आनी खुबशे इंडिपेंडंट एक्टिविस्ट आनी खुबशे स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन्स लायक NSUI हेंच्यांनी त्याच दिसा क्वेश्चन रेज केल्लो की इन मेनी प्लेसीस लायक इन झारखंड एंड इन राजस्थान इन अदर प्लेसीस की पेपर लीक जालो नीटचो पेपर लीक जालो आनी तेंचे कडेन तेजे एविडन्सीस सुद्दां आसले बट तरी कोणी आयकूंक ना. मागीर कितें जालें नीट रिजल्ट जो आसलो तो 14 तारखेक अनावन्स जावपाचो आसलो 14 जून. बट जालें कितें 14 जुनाक अनावन्स जावंक ना आनी जालो केन्ना 4 जुनाक. हांवें बी नीट दिल्ली आसा. हांव आतां एक मेडिकल स्टुडंट आसा. बट जो दीस आसता तेका की ज्या दिसा रिजल्ट येवपाचो आसा त्या दिसाच रिजल्ट येता. बट फर्स्ट टायम हांवें जाल्यार पळयलां की 14 तारखेच्या जाग्यार 4 तारखेक रिजल्ट येयलो. आयजूच कोणे तरी PIL फायल केला अलग पांडे म्हणून हू रन्स द इन्स्टिट्यूट फॉर फिजिक्स वाला तेका वालोर म्हणटा आमी. ही हॅज पुट PIL इन सुप्रीम कोर्ट डिमांडिंग इन्क्वायरी जावंक जाय आनी स्क्रॅप जावंक जाय म्हणून. एंटायर प्रोसेस हेंच्यांनी एंटायर प्रोसेस कंप्लिटली हे आहा. एक सुद्दां प्रोसेसान एक रायट फ्रॉम एग्जाम कंडक्ट टू एग्जाम करेक्शन एक सुद्दां प्रोसेस सारको जावंक ना. आनी पयलींदा इतिहासांत पयलींदा ग्रेस मार्क दिला. ग्रेस मार्क नीट एग्जाम इज अ हायली कम्प्युटेड एग्जाम एंड इट इज अ MCQ एग्जाम. MCQ एग्जाम एक तर रायट आन्सर आसता एक तर रॉंग आन्सर आसता. ते ग्रेस मार्क दिवपाची गरज ना. तेंच्यांनी ते कितें म्हणटा ग्रेस मार्क दिला बिकॉज टायम तांकां उणो पडलो म्हणून. जाल्यार सगळ्यांकूच दिवंक जाय ग्रेस मार्क. ग्रेस मार्क कितले दिले कित्याक दिले तांचे कडेन कांयच जस्टिफिकेशन ना. सो आयज एज NSUI गोवा वी स्टँड विथ दी स्टुडंट्स आनी हांव एज NSUI गोवा प्रेसिडेंट प्रमोद सावंत एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताका विचारूंक सोदता. इतले गोंयचे हजारांनी स्टुडंट्स आमचे गोंयचे स्टुडंट्स भोगता. तुजो कितें निर्णय आहा तुजो कितें डिसिजन आहा तुजो कितें स्टेप आहा. वी टुडे रोट अ लेटर टू प्रमोद सावंत एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा. इट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हे सगळे भुरगे आहेत तेजे सुद्दां भुरगे. इट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवीन द मॅटर अँड रायट टू द मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस. ऑक्टोबर 2024 मेरेन 3-4 खंड ब्लॉक सुरू करतले. हेर बाकीच्या खंड ब्लॉकांची पावणी फुडल्या वर्सा जातली. कांय खंड ब्लॉकां खातीर जुलयान जनसुनावणी घेतले. शिरगांवचे लयराई देवळाचो वाठार खंड लिजांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी लीज होल्डरांक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खंड खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मंगळारा बसका घेतली. आयज मंत्रालयान गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मायन्स अँड ज्युवेलरी डिपार्टमेंटाची एक म्हत्वाची बैठक झाली. तितून काही महत्वाचे निर्णय घेतले त्याचे अपडेट आमचे कडेन येयल्ले आसा. सगळ्यात पयली अपडेट म्हटल्यार येत्या ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत 3 ते 4 मायनिंग ब्लॉक सुरू करपाचो प्रयत्न सरकार करतली आणि ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत ह्यो 3 ते 4 मायनिंग ब्लॉक सुरू जातले त्याची दखल सरकार घेतले अशें एक अपडेट मेळटा. दुसरी म्हणल्यार बाकीचे जे ऑपरेशन्स ऑफ लीज आसा जे लीज बाकीच्या मायनिंगचे लीज जे आसा ते फुडल्या वर्सा पर्यंत स्टार्ट जातले आणि
जुलय म्हयन्यात म्हणजे फुडल्या म्हयन्याच्यान त्या गांवांनी पब्लीक हियरींग जातल्यो, ज्या गांवांनी लीज जावपाची आसा आनी पब्लिकांचे जे कितें सजेशन आसात ते घेतले वयतले ह्या पब्लीक हियरिंगान ज्यो फुडल्या म्हयन्यान जुलय म्हयन्यान स्टार्ट जातल्यो. तशेंच लीज होल्डर जे आसा, शिरगांवचे लीज होल्डर आसा तांकां डायरेक्शन दिल्लेलें आसा की तेंच्या लिजांसून शिरगांवचे वेगवेगळे टेम्पल आनी जे घरां येता, त्या गांवकऱ्यांची घरां येता ती त्या लिजांसून वगळची अशें डायरेक्शन्स दिल्ले गेल्लेले आसा ह्या मिटिंगेसून. सो आयची ही म्हत्वाची अपडेट आसली जी मायन्स एंड जिओलॉजी डिपार्टमेंटाची एक म्हत्वाची बैठक CM सरा वांगडा जातली. तितूनसून एक म्हत्वाची अपडेट, सगळ्यांत म्हत्वाची अपडेट जी मेळटा ती म्हणल्यार ऑक्टोबर म्हयन्यात 3 ते 4 लीज ब्लॉक जे सोड जाल्यात 3 ते 4 ब्लॉक सुरू जातले अशी म्हायती आमकां मेळटा. अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत पळयत रावात गोमंतक. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.